नमस्कार. लंच टाइम बुलेटिन येवकार. हांव संजना काणीकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. संजीवनी साखर कारखान्याच्या जाग्याचेर सरकाराचो आसा दोळो. दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातोचो आरोप. आयआयटी प्रकल्प उबारपा बदला सरकारान संजीवनी साखर कारखानो करचो सुरू. विर्यातोची मागणी. दर्यादेगी टाउट्स आनी लमाण्यांचेर कारवाय करपा खातीर करतले खासा पुलिसांची वेवस्था. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांची माहिती. मालप्या टॅक्सी ड्रायव्हराचेर हल्लो करून चोरांनी लुटपाचो केलो यत्न. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी एका दुबाविताक केला अटक. हेरांचो सोद सुरू. कुंकळे पालिकेच्या नव्या इमारतींतल्या बेसमेंटाक स्विमींग पूलाचें स्वरूप. संबंधीत प्रशासनाची आडनदर. थळाव्यांनी उक्तायली खंत. मडगांव रवींद्र भवनाची कला अकादमी करू नाकात. कला राखण मानाच्या वांगड्यांची मडगांव रवींद्र भवनाचेर धडक. अध्यक्ष राजेंद्र तालकाचेर केलो प्रश्नांचो बडीमार. तालकाचे बोट पीडब्ल्यूडी कडेन. कुळेशी गांवचो शेतकार उमेश वेळी भुरग्यापणा सावन आपल्या फॅमिली सयत शेताची करता लागवड. जमीन पडीक दवरिनासतना जमनीचेर कश्ट घेवन शेत पिकोवपाक जाय, सांगता शेतकार उमेश. आतां खबरो विस्तारान. दर्यादेगी टाउट्स तशेंच लमाण्यांचेर कारवाय करपा खातीर खासा पुलिसांची वेवस्था आसतली. कायदो दुरुस्ती तशेंच धोरणांत बदल करून पर्यटन भागधारकांच्यो समस्या सरकार सुटावे करतले, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलां. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या हजेरेन पर्यटन भागधारकांची बसका घेतली. हे बसकेक पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकर, अधिकारी तशेंच शेक, टीटीएची संघटनेचे वांगडी हाजीर आशिल्ले. एक म्हणजे ही इंडस्ट्री फ्लरिश जावपा खातीर गव्हर्मेंटाच्या वेरियस डिपार्टमेंटांनी स्टेप्स कितें घेवपाक जाय. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल समजा तेजे ट्रेड लायसन्स हे डायरेक्ट ऑफ पंचायती कडल्यान तेका जर स्ट्रीमलायन करून बेगीन मेळपाक जाय आसत जाल्यार ताज्या खातीर आमची पंचायत डिपार्टमेंटाकडे इन्स्ट्रक्शन्स दिला. विशेष करून डायरेक्टर ऑफ द म्युनिसिपालिटीज हाज्या कडल्यान तांकां काही प्रॉब्लेम्स आशिल्ले. डीएमए कडेन डीएमए हाचे मिटिंगेन आशिल्लो ते सोल्युशन दिलां. एक्सायज तांकां जो टायम वाडोवन जाय आशिल्लो कित्या खातीर किंवा तांकां इवन दो परमीट समजा सॅटर्डेज दिवपाक जाय आसता. ते टुरिजम स्टेट आसल्या कारणान सॅटर्डे तांकां परमिशन दिवची पडटा. ती दिवपाचें काम आमचे डिपार्टमेंट विदीन अ मंथ तांच्यांनी दिल्ल्या सजेशनाचेर एटलिस्ट आमी म्हणटा 90% ऑफ द सजेशन्स तांच्यांनी दिल्या पयलीं ही येता ते असेंब्ली पिरियडांत आमकां ते अमेंड करपाक जाय, पॉलिसी चेंज करपाक जाय, ट्वीक करपाक जाय, ते बाकीचे करून तांकां रिलीज दिवपाचें काम आमचे डिपार्टमेंट करतले. इन्क्लुडींग द एविएशन डिपार्टमेंट म्हणजे एअरलायन्स आनी एअरपोर्ट सिव्हिल एविएशन डिपार्टमेंटांतल्यान विजा ऑन अरायवल आसतले किंवा फर्दर आमकां कनेक्टिविटी फ्रॉम द ग्लोब वेरियस कंट्री आमचे जे इशू विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्या कडेन पडटा वेरियस डिपार्टमेंटा कडेन मिनिस्ट्री ऑफ सिव्हिल एविएशन, एक्सटर्नल अफेअर्स, इवन द इन्क्लुडींग द पीएमओ ऑफिस. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचेंय म्हणणें आसा की गोंयांतलें टुरिजम आनीक वाडपाक जाय. वॉट एवर द सपोर्ट तुमकां जो जाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान ताची दिवपाची तयारी आसा. ताच्या खातीर आमचे जे इशूज विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन आसा ते हांव आसतलो किंवा टुरिजम मिनिस्टर आसतलो हो टायम टू टायम ताच्या कन्सर्न मिनिस्ट्री कडेन फॉलो करून ते रिजॉल्व करून दवरपाचें बी आमी डिसायड केलां. आनी हे सगळें करता आसतना तांच्या कडल्यान आमी एक्सपेक्ट करता की गोवन ह्युमन रिसोर्स म्हणजे गोंयचे भुरगे जे आसा पळय ते हातूंत कामाक लागचे. तांकां स्किलिंग करप, तांकां ट्रेन करप हें काम आमच्या स्कील डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटांतल्यान आमी करतले. तांचे मेजर इशू ऑफ द स्टेक होल्डर्स तसो जर पळोवंक वचत जाल्यार तांचे एक म्हणजे ट्रेड लायसन्स रिन्यूवल. दुसरो प्रॉब्लेम जो आसा तो हॉकर्स आनी टाउट्स हो मेजर प्रॉब्लेम तांच्यांनी सगळ्यांच्या समोर प्लेस केलो. तांची बाकीची गव्हर्मेंटा कडेन जी परमिशन्स आसा विथ द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर सप्लाय ही आमी ताका 3-3 वर्सांचे दिवपाचें डिसिजन घेतलां. हॉकर्स आनी टाउट्स हाजेर जो मेजर पुलीस आहा पळय हे फावटी एक्ट करतले. And who is spoiling the name of Goa तुम्ही मेन्शन केलं. हे पळय ते आतां हांवें सांगपाची गरज ना. जो कोण करता तुमकांय सगळ्या जाणांक खबर आहा. बट तांकां तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाजें सांगणें इतकें गोंयचें नांव पिड्ड्यार करूं नाकात. गोंयांत टुरिजम हे खूब मोठ्या प्रमाणात आनीकूय वाडपाक जाय म्हणून गोंय सरकार काम करता. गोंयांत अपघातांचें सत्र सुरूच आसा. बेरेस्तारा बेतोडा जंक्शना लागसार 2 दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 2 जाणांक आगताक मरण आयलें जाल्यार 2 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या. जखमी जाल्ल्या 2 जाणांचेर सध्या जीएमसीन उपचार सुरू आसात. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा.
गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच. बेरेस्तारा बेतोडा जंक्शनाचेर 2 दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात केरी 70चे ईशा गावस आनी बेतोडेच्या आदित्य देसायाक आगताक मरण आयलें. जाल्यार ईशाचे दुचाकी फाटल्यान बशिल्ली चली आदिती मांजरेकार आनी योगेश पाटील ह्या 2 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या. देखून दोगांकूय जीएमसीत उपचारा खातीर भरती केला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अपघातात मरण पाविल्ली चली ईशा आनी ताची इश्टीण अदिती शिरोडेच्या कामाक्षी होमिओपॅथीची विद्यार्थिनी आशिल्ली. बुधवारा कॉलेजीत निरोप सुवाळो जालो. पूण बिरेस्तारा परीक्षेचो अर्ज भरपा खातीर कॉलेजीत गेल्ले. कॉलेजींतल्यान घरा येतना ईशा वांगडा काळान घात केलो. बेतोड्या जंक्शना कडेन आज दनपाराचो एक्सिडेंट जालो. ताका आदित्य देसाय आनी ईशा गावस तांकां आपलो जीव गमोवचो पडलो. आदित्य देसाय आनी ताच्या फाटल्यान बसपी योगेश पाटील हे दोगी स्कुटर घेवन कुट्टी हांगसरल्यान बेतोडे वयताले. पूण ते सहकारी पेट्रोल पंपा कडच्यान रॉंग सायडीन गेले आनी थंयच्यान शिरोडेच्यान जी स्कुटर येताली जेचेर ईशा गावस आनी आदित्य मांद्रेकर ही दोगांय येताली तेन्ना समोरा समोर टक्कर बसली आनी हो एक्सिडेंट जालो. सद्याक आदित्य मांद्रेकर आनी योगेश पाटील तांकां जीएमसीन दाखल केल्ले आसा आनी तांची स्थिती दोगांची गंभीर जाल्ली आसा. सद्या पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे योगेश पाटील यांची प्रकृती चिंताजनक आसा आनी फोंडा पुलीस तशेंच जीएमसीचे डॉक्टर हेचेर लक्ष दवरून आसा. स्थानिकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे आज जेन्ना हांगा हॉस्पिटलान बॉडी दाखल जाल्यो तेन्ना लोकांनी आनी स्टुडंटांनी गर्दी केली. शिरोड्या हांगसर शिकपी ईशा गावस हे होमिओपॅथीक कॉलेजीक शिकताले आनी फायनल इयराक आशिल्ले. कालूच तांचो सेंड ऑफ जाल्लो आनी आज तांकां फॉर्म भरपाक लागून आपयल्ले आनी ताका लागून ही दोगांय फ्रेंडां आपले स्कुटर घेवन हांगा येयल्लीं. पूण घरा वयतनाच आपले कांयच मिस्टेक नासतना हो एक्सिडेंट तांकां समोर जावचो पडलो आनी तितून ईशा गावसाक आपलो जीव वगडोवचो पडलो. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान कपलेश. कळंगुटे टॅक्सी ड्रायव्हर संजीवन वेंगुर्लेकर हाचेर बुधवारा राती मालप्या सुमार 5 जाणांनी मेळून हल्लो केलो. ह्या प्रकरणात बिगर गोंयकारा एका तरणाट्याक ताब्यात घेतला. पुलीस निरीक्षक सचिन लोकरे हांणी अशी म्हायती दिला. तशेंच हेर दुबावीत खंय आसात तांचो पुलीस सोद घेतात अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. कळंगुटे टॅक्सी ड्रायव्हर संजीवन वेंगुर्लेकर हाचेर बुधवारा राती मालप्या सुमार 5-6 जाणांनी मेळून हल्लो केलो. कळंगूट ते बांदा सावंतवाडी भाडे आसा अशें सांगून टॅक्सी बूक केल्ली. त्या उपरांत टॅक्सी ड्रायव्हर वेंगुर्लेकर आनी ते 5-6 जाण बांदा वाटेन गेले. मजगतीं मालप्या पेडण्या पावतकच त्या 5 हल्लेखोरांनी ड्रायव्हराचेर हल्लो करून ताका लुटपाचो यत्न केलो. हातूंत टॅक्सी चालकाक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केलो. पुलिसांनी ह्या प्रकरणात बिगर गोंयकार एका नेणट्या भुरग्याक ताब्यात घेतला. हेरांचो सोद सुरू आसा. 15 दिवस तिथं गेले कोणी आम्ही एक तो आपली आपली विद्यालयाच्या बाहेर पुलीस चेकपोस्ट हय आमकां आपले टॅक्स लागता पुढे वचून ठीक आहे. गेले गाडी चलता मार्चा पावले ओपन जालें म्हणून हांवें गाडी इतून गाडी घेतली उबी गेली देवं लावूंक जाय ते कोणाक ओपन जाल्यार पळोवंक जाय दार उगडून पळय पळय पळोवया जरी म्हटल्यार कोणाक ओपन जालां तें आनी सोमतोच म्हाजें अटॅक केलो. गाडी हांवें जाती नासली तेजेर जाय गाडी चुकलो गाडी दिवंक ना हो दुखून उडयलो. दोगां नासले दोगां जाणांनी मारपाक कमेंट केलें. ट्राय येतालो मदीं येयलो चोर 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 ट्रकारान लायटी हें केली फ्लॅश केली लायट. त्या बरोबर दोग जाण वयर जावंक जाय आनी 3 जाणांचे पळय ते म्हाका मारलो आनी सुरी म्हाजेर ओडली आनी जावंक जाय वयर परत तो ट्रकार रावलो ह्यो जावंलें. मागीर ट्रकार वचूंक लागलो मागीर हांवें म्हाजी गाडी स्टार्ट मारली आनी ट्रकारा बरोबर फुडें गेलो पान घेवन टर्न करून गावना
मागीर हांव गेलो आमच्या फाटल्यान आनी एक टॅक्सी रावली तेज्या फाटल्यान तेचेर फातर मारले तेंच्यांनी म्हाजे गाडयेर फातर पडलो गो म्हाका दिसतालो हांवें सांगलें पळय हांव टॉपार पडला ट्रकाचेरूय फातर मारले खंय आतां सामकें वयर चडना आनी तो मागीर हे बसलो दोंगर गो वयर चडपाक आहा पळय थिंगात हांव तोच तेंचे बरोबर तोच गेलो म्हाका रोगाय जाता ते खबर पडून हांव ते दिसलो हा फुडें नळबागान गेलो आनी टर्न केली गाडी आनी धाबा पंजाबी धाबा तेजे वर गाडी उबी केली आनी ताका जरा पुलिस को और 508 बोला ऐसा ऐसा हो गया पहले दिन बैठक बुलाता गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा होसुटीकर. दुरुस्तेच्या कामाक लागून मडगांव रवींद्र भवनाचे मुखेल सभाघर बंद दवरिल्ल्यान कला राखण मांडान बिरेस्तारा रवींद्र भवनान सोपारी आंदोलन केले. यावर कला राखण मांडाचे वांगडी आनी रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष राजेंद्र तालका मदीं वादावादी जाली. कला राखण मांडान गोंयच्या सांस्कृतीक थळां कडेन दुर्लक्ष केल्ल्यान हुस्को उक्तायला. दुरुस्तीच्या कामाक लागून फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन मडगांव रवींद्र भवनाचे मुखेल सभाघर बंद आसा. सभाघर बंद आशिल्ल्या कारणान कलाकारांची गैरसोय जाल्या. देखून मडगांव रवींद्र भवन दुसरी कला अकादमी जावची न्हय म्हूण कला राखण मांडाच्या वांगड्यांनी दुरुस्ती कामा विशीं म्हायती जाणून घेवपा खातीर सुपारी आंदोलन केलें. कला राखण मांडाच्या वांगड्यांनी बिरेस्तारा रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष राजन तलकाची भेट घेतली. हे वेळार कला राखण मांडाचे वांगडी आनी रवींद्र भवनाच्या अध्यक्षा मदीं बरेच पेटले. रवींद्र भवनाच्या कमिटीक भवनाचे कांयच पडून गेल्ले ना असो आरोप कला राखण मांडाच्या वांगड्यांनी केलो. थंय एक आमकां अजापाची गजाल कळ्ळी की रवींद्र भवन आतां बांदून इतली तेंप जालो 17 वर्सां जाली जाल्यार अजून हँडओवर जाली ना म्हणून आनी तेजो फूल ताबो PWD कडेन आसा. ही खरी म्हणल्यार अजापाची गजाल आनी गोंयांत अशे कशे प्रकार घडटा ते म्हणजे अनऑथोरायजेडली हांगासर एखादी बॉडी इतली वर्सां 17 वर्सां काम करता काय म्हणून ह्यान पयलींच्यो सगळ्यो बॉडीज आसा पळय त्यो काम करताले काय कितें असो एक मुद्दो हांगा उपस्थित जाला. कांय गजाली ज्यो आसा कांय प्रश्न आमी जे उपस्थित केले तेजी आमकां तशी पळोवंक वचत जाल्यार जशी मेळूं जाय आसली तशी उत्तरां ही मेळ्ळी ना. तापातापी चड जाल्या पण आमी आमचे मुद्दे घेवन जे गेल्ले की जे कितें आतां प्रपोज हांगासर जे कितें हें जावपाचें आसा दुरुस्ती जावपाची आसा ती दुसरी कला अकादमी हांगा जावंक जायना. एकंदर आज आमकां अशें दिसलें की हांगा जी कमिटी आसा त्या कमिटीक रवींद्र भवनाचें कांयच पडून वचूं ना. दे आर हियर ओन्ली टू म्हणजे चियर लिडर म्हणून ते काम करतात. तांकां कसलीच वस्तुस्थिती खबर ना. जें काम चल्लां आतां दिलीप बाबान एक हें दाखयलें ताका की पयर म्हणजे 4 म्हयने पयलीं कितलेशेच लाख रुपया कोटी रुपया खर्चून लाख रुपया खर्चून फ्लोरींग चेंज केलें. फ्लोरींग चेंज केलें 2 म्हयन्या भितर परते रिपेर म्हणून आनी कितलेशे लाख रुपया 24 लाख आनी मागीर 12 लाखाची रिपेर. हे खंयचे बाबा मेन काम करपाक 24 लाख आनी रिपेर करपाक परते 12 लाख. हे खंयचे कोश्टकान बसता. ते बी 3 म्हयने आनी 3 म्हयन्या भितर रिपेर म्हणटा तो. रवींद्र भवनाच्या दुरुस्ती कामाची निविदा आणि हेर कामाची चौकशी करपाचो अधिकार कला राखण मांडाक कोणे दिलो काय म्हूण रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष तालक विचारता. कलाकार हो टेक्निकल केन्नाच्यान जालो असो प्रश्नय तालकान केला. आयिल्ले म्हणजे गोष्टी कितें आसता एक लक्ष दवरपा आमी गव्हर्मेंटाकाच मेळपा आयिल्ले ना. तुमी कलेची राखण करपा आयिल्ले जाल्यार कोणा पयलीं मेळटलें. अरे चेअरमॅन कलेची राखण करपी मनीस आमचो ताका मेळपा जाय न्ही. पॉलिटिकली तुमी जर मेळपा आयिल्ले कळ्ळें तुका ते अशें हे टेंडर आनी ते फेंडर ताका मेळपा जाल्यार तुमी ठीक आसा. ताजे जागो सगळो विचारता येता. हे विधानसभेचे प्रश्न विधानसभेन काडिल्ले प्रश्न विधानसभेन न्हिदले. ह्यो टॅक्निकल गोष्टी कला राखण म्हणटा केन्नाच्यान आयल्यो. कलाकार हो टेक्निकल आसता. हे टेंडर कितल्या दिलें ते टेंडर कितल्या दिलें हें लेटर केन्ना दिलें तें लेटर कोणा दिलें ताजी ही हे कला राखणाचें काम आसता जाल्यार विचार करपासारको ते अमके टायमार काम केल्लें ते अमके टायमार ताचें उत्तर हांव कशें दितलो. PWD तुमी भाड्यार रावता काय हातून रावता. अरे तुमचेच मनीस आशिल्ले न्ही हाजे पयलीं श्रीधर कामत आशिल्लो साई पाणीकार आशिल्लो तोय वाचता. तेन्ना ताणें कित्याक प्रश्न काडना की बाबा ही PWD कडेन कित्याक बिल्डींग आमचे कडेन कित्याक ना. मागीर आज म्हाकाच कित्याक विचारपाक आज कित्याक जागे जालें तुमी. सो ह्यो गोश्टी हांव कितें म्हणटा तुमी घेवच्यो न्ही.
दिस इज नन ऑफ युअर ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. विजयान कितें उलोवचे परस जाण दवरपाक जाय. विजयानी काँग्रेसी भशेन आलेबाय कोलेबाय हाडून आनी मोगोपा तयार करूंक ना. स्वताचे कार्यकर्ते घडोवन पक्ष मजबूत केलो आनी आमदार वेंचून हाडले. विजया भशेन न्ही. विजयान इतलीच कापस्ताद आशिल्ली जाल्यार 1999 मोगोपाक कित्याक फोडलो काय म्हूण मंत्री सुदिनाचो विजयाक प्रश्न. विजयान सुदिनाच्या मंत्रीपदाचेर केल्ल्या स्टेटमेंटाच्या फाटभुंयेर सुदीन उलयलो. एमजीपीक परतून मंत्रीपद मेळपाची शक्यताय खूप उणी. सुदीन ढवळीकाराक जाल्यार मंत्रिमंडळात कशीच सुवात मेळपाची ना. सत्ते खातीर खंयच्याय पक्षा कडेन हात जोडपी पक्षाचो भौसान विचार करचो म्हणून विजय सरदेसाय उलयल्लो. ताका आतां मोगोपाचो फुडारी आनी मंत्री सुदीन ढवळीकारान जाप दिल्या. विजया भशेन आलेबाय कोलेबाय एकठांय करून आमी मोगोपाक घडोवंक ना. आमी स्वताचे कार्यकर्ते तयार करून तांकां आमदार म्हणून वेंचून हाडले. विजय अशें करता काय म्हणून सुदीन विचारता. ऐकात ताचें म्हणणें. हांव विजयाक प्रश्न विचारता की मेजॉरिटी येवन सुद्दां तांणी मोगो पक्ष कित्याक फुडलो 1999 मोगो तो पयलो. नंबर 2, जर प्रत्येक पक्षाक खंयचोय आसूं मागीर BJP आसूं काँग्रेस आसूं इतर पक्ष आसूं तांकां जर 22 मेळ्ळे जाल्यार तांकां दुसऱ्या पक्षाची गरज कितें आसता. प्रश्न म्हाका दुसरो. आलेबाय कोलेबाय घेवन सरकारा करण्या पेक्षा स्वता कार्यकर्ते तयार करून आज पर्यंत मोगोवन स्वताचे कार्यकर्ते तयार करून आमदार केले. ह्या लोकांनी स्वताचे कार्यकर्ते तयार करून आमदार करूं ना. भारतीय जनता पक्षान स्वताचे कार्यकर्ते करून आमदार केले. काँग्रेसीन गेल्या आलेबाय कोलेबाय आतां सुद्दां विजय सरदेसाय कितें करता सेम थिंग. फुडेल उमेदवार जे खंय पडलेले आसा तांकां घेवन तो एक मोठ एकठांय माळ बांदपाक सोदता. तशांनी पक्ष वाडना. पक्ष वाडटलो जाल्यार संकरीतपणे एकठांय कार्यकर्ते करपाक जाय. बरे कार्यकर्ते तयार करपाक जाय आनी तांकां घेवन मुखार वचपाक जाय. तें हांवें केलें आनी त्या खातीरूच कार्यकर्तो कित्याक कितें करता आमदार जाल्या नंतर कित्याक कितें करता हें डिसिजन हांवें घेवना. हांव जेन्ना 1999 आमदार जालो तेन्ना म्हाकाय अशें मंत्रीपद रोखडेंच आयिल्लें. पूण हांवें सांगलें ना, पयल्या टायमा हांवें मंत्रीपद घेना, दुसऱ्याक दिया म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फाटल्या 15 वर्सांच्यान कुंकळ्ळेच्या नव्या पालिकेच्या इमारतींतल्या बेजमेंटान पावसाचें उदक सांठोवन स्विमींग पूल जाता. पूण हाचेर संबंदीत प्रशासनान आडनदर केल्ल्यान थळाव्यांनी खंत उक्तायल्या. कुंकळ्ळेच्या आमदारान हांगा इंडोर स्विमींग पूल म्हूण उक्तावण करून थळाव्यांक दिवचो नाजाल्यार बेगोबेग प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. कुंकळे पालिकेच्या नव्या इमारतींतल्या बेजमेंटात पावसाचें उदक सांठोवन उरता. दर वर्सा हीच स्थिती जाता म्हूण थळावे सांगतात. हें उदक सांठोवन इमारतीक धोको आसा म्हूण 2 वर्सां पयलीं तलाट्यान अहवाल करून मामलेदाराक दिल्लो. पूण मामलेदारान ताचेर कांयच करूंक नाशिल्ल्याचो थळाव्यांचो आरोप. सांठोवन उरिल्ल्या उदकाक लागून डेंग्यू मलेरिया सारकिल्ली साथीची दुयेंसां पातळपाक शकता म्हूण थळाव्यांनी भिरांत उक्तायल्या. तशेंच गोंयांत जावपी सगळ्या विशयांचेर सरकाराचेर टिका करपी विरोधी पक्ष फुडारी आनी कुंकळ्ळेचो आमदार ह्या विशयाचेर तोंड कित्याक बंद करून आसा म्हूण थळाव्यांनी प्रश्न केला. हो जो इश्यू आसा पळय न्हू तो वर्सान वर्स रेज जाता हांगा. आनीक द थिंग इज वॉट हे कन्सर्न मामलेदारान आनी कलेक्टरान हें पळोवपा जाय. बेजो सांगता तुका 2 वर्स पयलीं तलाटीचो रिपोर्ट आहा की आमचो कुंकळ्ळेचो तलाटीचो रिपोर्ट आसा की हिंगा वॉटर एक्युमुलेट जाता हांगा भितर आनीक डॅमेज टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डींग अशें तेणें फूल रिपोर्टाचेर घातला. आतां तो रिपोर्ट आसोन कन्सर्न मामलेदारान तेजेर कांय करूं ना हो मोठो प्रश्न. हिंगा डेंगू कॅन स्प्रेड, मलेरिया कॅन स्प्रेड बिकॉज लोक हिंगा सगळे उब रावता. हिंगा हो मार्केट, दीस इज अ मार्केट एरिया कॉम्प्लेक्स ऑफ हें आमगेलें. सो एक रिक्वेस्ट आसा कन्सर्न ऑथॉरिटी कडच्यान की हें काडून जालें म्हणटकीर हिंगा मातशें लक्ष दवरचें. म्हाका दिसता हे फक्त कुंकळ्ळे डेव्हलपमेंट फक्त 20 and 30%चेरूच उरला आनी कांय ना. आतां हेच्या मुखार आनी बी न्यू प्रोजेक्ट येतले 20% and 30% हेका लागून मुखार कांयच उरना.
जे ओपोजिशन पर्संटेजाचे उलयताले पण आज हे पर्संटेजा खालीच रावलाय कित्याक हिन खुबशे फावंडेशन सोडून रावलाय. आतां प्रश्न इतलोच आहा ते पर्संटेज करताले ते फावंडेशन स्टोन कशें करून घालता हिंगा इतलो प्रश्न आहा. जावं तो क्रिकेटाचो फावंडेशन, फुटसॉलाचो फावंडेशन, BJPचे अंडरा खाली हिंगा जे जितलेय फावंडेशन जाताय ना जाल्यार ते ओपोजिशनाचेर कोण ते उलयताले पळय कोण ना हिंगा तुकडे ओपोजिशन म्हणटा तो ना. कुंकळेच्या आमदारान हांगा इंडोर स्विमींग पूल म्हूण उक्तावण करून थळाव्यांक दिवचो, नाजाल्यार हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावो नगरसेवक विशाल देसायान केल्या. युरीन मातशें लक्ष घालचें आमच्या MLAन मातशें लक्ष घालपा जाय तेचेर कित्याक हो आमचो पळय उदक भरून पळय आसा तो स्विमींग पूल जाल्लो आसा तो ना जाल्यार तेणें एक स्विमींग पूल तरी करचो म्हणून हिंगा कित्याक तो थिंगा स्विमींग पूल करपाक बस स्टँडार करूंक सोदता पळय तो हिंगा बरो आहलो हिंगा कांयच खर्च नासतना स्विमींग पूल रेडी आहा. त्या हेजें इनोव्हेशन करून तेणें आपले हिंगा एक पाटी मारची ह्या हेजेर आनी इनोव्हेशन करचें म्हगे म्हणणे ताका सांगपाचें म्हणल्यार ना जाल्यार ते बेगीनचे बेगीन सारकें कितें म्हणटा तेजें करचें सूक्ष्म लावचो तेजो कित्याक हे फाल्यां तर अशेंच तर उरली जायत ही बिल्डींग वाचपाना ही बिल्डींग पडटली हे 100% सांगता कित्याक ही शेत आसल्या कारणान हे आमच्या शेतां खंय घर बांदलें जाल्यार सुद्दां आमचे एक सायडीन देंवता एक सायडीन हें जाता तें देंवपाची शक्यता आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कुंकळेच्यान भीमा पाटील. कुळशिगांव वाठारांत शेतकार उमेश वेळी भुरगेपणा सावन आपल्या फामिली सयत शेताची लागवड करता. आपल्या कडेन आशिल्ली जमीन पडीक दवरिनासतना जमनीचेर कश्ट घेवन शेत पिकोवपाक जाय अशें शेतकार उमेश सांगता. तरणाट्या पिळगेन शेतांनी काम करपाक फुडें सरपाक जाय अशें तो सांगता. पळयात. गोंयांत आतां पयलीं सारकी शेतां पिकोवप जायना. शेतांची लागवड कमी जाल्या. मात अशें आसतनाय गोंयचे कांय शेतकार अजुनय शेत लायतात. असोच एक शेतकार म्हळ्यार कुळशिगांवचो उमेश वेळीप. उमेश वेळीप आपल्या फामील सयत पुर्वजांच्या काळा सावन शेत लागवड करता. जमीन पडीक दवरिनासतना जमनीचेर कश्ट घेवन शेत पिकोवपाक जाय अशें शेतकार उमेश सांगता. शेताचें काम करतात तेन्ना शरिराचोय व्यायाम जाता. तरणाट्या पिळगेन शेतांनी काम करपाक फुडें सरपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. जाल्यार आमी आमचे भुरगेपणांत सादारण 18 वर्सांच्यान लावन आमी शेतां करता हांगा. शेतां म्हणजे शेतां अशें पळोवंक गेल्यार लॉस अशें म्हणून ना पूण आपणे मेहनत करची पडटा. सगळे शेतकाऱ्यांनी म्हणून आपणें काम करचें पडटा. व्यायाम जाता, आरोग्य बरें उरता. आतां पयलीं भशेन लोकांनी जोत ना ट्रॅक्टर लोकांक सगळ्या भाशेन हेल्प जाता म्हणून लोक आतां शेतां करपा ती शेतां सोडली लोकांनी. खरें म्हळ्यार कितें सरकारान कितें बेनिफीट येता खरें म्हळ्यार दिवप आसलो लोकांक म्हळ्यार खंय सरकार दिता. सांगपाक म्हळ्यार कितें सांगपाचें भुरग्यां आतां म्हळ्यार कांयच ना आसलें पूण सद्या भुरग्यांनी आतां फुडाकार घेवन तें खरें म्हळ्यार आतां आमच्या जाणट्या फाटल्यान तेणी आतां शेताचें काम करपाक केलें जाल्यार एक बरें दिसता आसलें न्ही. पूण भुरगे आतांचे ते करपाकच पळयना म्हळ्यार कितें जालां म्हाका गव्हर्मेंटा कडेन तांकां अशी नोकऱ्यो बी ना आतां दिवपाक. नोकरी आसलेल्या कितें तांकां तेवूय ना बट तरी आसा कश्ट करपाकय बी पळयना भुरगे करताले. आतां पावर टेलर बी येयल्या न्हू. पावर टेलरा लागून मातशें आतां लोकांक हलपूय पडटा बेगीन मातशें लोकांक सोय जाता म्हणून पावर टेलर वापरता. शेतां म्हळ्यार कितें जालां लोक आमी माना आतां गोंयांत तरी नाच आतां हांगा तरी आमकां ती घाटावयली बिटावयली आमगे मातशें येता आनी आमगे हेल्प करता आनी मुद्दाम हाडटा तें कापून आमचे उपकार करून वयता ती अशें करून हांगा हें करून. चडशा जाणांनी हांगा शेतां सोडलेलीं आसा पूण हांगा एक शिगांव एक अशें आसा की उमेश वेळीप आनी तेजे कुटुंबी जे आसा ते हांगा सतत शेत करता. दोनी शेतां करता वांयगण आनी अशे पावसाळीचे दोनी हांगा ती शेतां करता. आनी हांगा तेंचे मनान ते सांगता की ते हांगा जे आसा जी शेतां केली जाल्यार कश्ट जाता आनी ताका व्यायाम जाता आनी सदांच आतां सगळे म्हारगाय वाडलेल्या कारणान तांदूळ बिनूळ हे सगळे सुरळीत जे मेळटा आनी उकडी तांदूळ जे आसा ते आरोग्या खातीर बरें आसता म्हणून व्यायामा खातीर हे शारिरीक व्यायाम जावपाचो त्या दृश्टीकोनाच्यान हे शेतां लायता. आतां तुमी पळयता की चडशे जाण आसा की आपली जमनी पडींग दवरिता पूण हे अशी जी जमीन मेळटा ते जमनीची हे सोने करता म्हणजे शेतां रोयता आनी आपले जो कितें उदरनिर्वाह जावपाचो जो तांदूळ जावं आनी कितें ते सगळे हांगा ते करून घेता. गोमंतक टीव्ही खातीर शिगांवच्यान एकनाथ खेडेकर. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कारवां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त फ्युचर जबरदस्त जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या